PDA कोणाकूच नाका, सरकारान ओपिनियन पोल घेवन निर्णय घेवचो। फाटल्या दिसांनी थोडे PDA घालूंक सोदता पळय ते हे मनीस उलयले की आमच्या लोकांक मेजॉरिटी लोकांक PDA जाय म्हणून। त्या टायमार हांवें तांकां सांगलां तुमकां तो दिसता लोकांक PDA जाय जाल्यार तुमी लोकां मदें येवा, मिटिंगेन तुमी लोकांक सांगा PDA बरी म्हणून, आनी तेन्ना तुमकां गमतलें लोकांचो रिप्लाय कितें पळय तो। आनी त्याच रिजनाक लागून तांकां हांवें सांगलां आनी हांव 10 पाट सांगतलो तुमकां तो दिसता लोकांक मेजॉरिटीक PDA जाय तुमी ओपिनियन पोल घेया। हेतून कितें वायट न्हय, डेमोक्रेसीन आमी उलयता, कोणाक लोकांक तर जाय जाल्यार जातलें, ना जाल्यार जावचें ना। कित्याक आमी जाणा सगळ्या लोकांक 99% लोकांक PDA नाका। TCP कडेन PDA नाका म्हूण निवेदन धाडल्यात की TCP मिनिस्टर म्हणटा आपणाक ग्रामसभाचें रेजोल्युशन आपणाक पावूंक ना। हें ताका आमी 17 जानेवारीचे धाडलेलें आनी आमकां रिसीव कॉपी आहा TCP मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टराक आनी TCP डिपार्टमेंटाक। ग्रामसभा रेजोल्युशन घाल्लें आहा की आमकां PDA नाका म्हूण। सगळ्या पंच मेंबरांनी सपोर्ट केलेलो आमच्या रेजोल्युशनाक। कुर्का विलेजीन 1/11/2017 फर्स्ट मिटींग जाल्ली तेन्ना ऑब्जेक्शन ऑफ इन्क्लुजन ऑफ विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम एंड तालोलीम PDA ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय केल्ली आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाकूय केल्ली। दुसरें लेटर जेन्ना केल्लें जेन्ना आमची ग्रामसभा जाल्ली, ग्रामसभा जाल्या उपरांत 7/2/2018 सेकंड कॉपी वॉज सेंड टू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग। हाज्या नंतर एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जालें। इतलें कम्युनिकेशन पावल्या उपरांत तर तो म्हणटा की आपल्या कडेन कोण पावूंक ना। आय डोंट नो वीच पीपल ही इज लुकींग आफ्टर। सगळे भुरगे हे बेश्टे येवंक ना, हे काळजान सांत सामके नेटान आयल्या, मोगान आयल्या गोंयची या देखून भोवांतो हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन आपूण मिनिस्टर विजय सरदेसाय हांव ताका मानताली, पूण हे सगळे चाट पळयल्यार तो दोळे मुखार नाका। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।